सोमारा सावन गोंयांत चडश्यो म्हत्वाच्यो सरकारी कचेऱ्यो उक्त्यो जातल्यो। तेच बरोबर जीएमसी सोडून सगळीं प्रायमरी हेल्थ सेंटरां आनी जिल्लो हॉस्पिटलांच्यो ओपीडीज उक्त्यो जातल्यो। खासगी दोतोरांनी तांची क्लिनीक आनी हॉस्पिटलां ओपीडीक उक्ती करची म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलो मारला। सांजे तो प्रुडंटा कडेन उलयलो। हे सगळें करता आसतना आमी म्हटलां की एक्चुअली 15 तारखेच्यान मोस्टली गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी ते सुरू जातली, पण आमी मेजर ऑफिसीस ही सोमारच्यान सुरू करपाचें तशें ठरयलां। त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफिसांनी मेजर जे काम करता तेंच्यांनी सोमारच्यानूच येवपाक सुरू करचें। जरी मंगळार दीस पब्लीक हॉलिडे आसली जाल्यार तरी सुद्दां काही प्रमाणात हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आनी बाकीचे जे फिल्ड वर्काचेर ना तांच्यांनी सोमारच्यान काही प्रमाणात येवपाक सुरू करपाक हरकत ना। आपल्या ऑफिसान सॅनिटायज करून घेवप, आपलें ऑफिस क्लीन करून घेवप, कारण आमकां बुधवारच्यान थोड्या प्रमाणात गव्हर्मेंट ऑफिसा लेवलची कामां जी आसा ही सगळी सुरू करपाची आसा। काही प्रमाणात जांकां फक्त मेडिसिन्स कलेक्ट करपाची आसता, कदाचित डायबिटीकची, प्रेशराची, हेंच्यांनी सांजची वचून कलेक्ट केल्यार जाता। जांकां एमर्जन्सी आहा तेणी सकाळची वयची। त्या पद्दतीचे आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दितलो की ह्यो ओपीडीज ज्यो आसा ह्यो सोमार दीस लेवलच्यान सुरू करपाच्यो। की प्रायमरी हेल्थ सेंटर गोवा मेडिकल कॉलेजची न्हू, परत हांव स्पश्ट करता, गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी अजुनूय बी ओपीडी आनीक थोडे दीस डिसिजन आसा। त्या खातीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेजीन फक्त एमर्जन्सी कॅज्युअलिटी आनी जर खुबूच एमर्जन्सी कोणाची सर्जरी आसत जाल्यारूच करता। त्या खातीर आत्ताच्या घडीक आमी ओपीडी जे सुरू करतले हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, RMD, इम्युनायझेशन आनी ANC चेकअप जेंचे आसा तेंच्यांनी सुरू सोमारच्यान सुरू करपाचें आमी ठरयलां। आनी त्या बाबतींत सगळ्या लोकांक त्या पद्दतीची सेवा जी आसा मेळटली। म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळे प्रायवेट हॉस्पिटल्स आनी डॉक्टर्स हांच्यांनी सगळी प्रिकॉशन्स घेवन, कारण खुबशे राज्यांतले लोक खूब दीस जाले गेले 15-20 दीस जाले हे प्रायवेट हॉस्पिटलांनी बी आपली हॉस्पिटल्स विशेश करून गायनेक ही बंद दवरल्या कारणान बऱ्याच जाणांक प्रॉब्लेम जाला। तांकां ते डायरेक्ट तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजींत चला म्हणून सांगता, कारण पूर्ण 9 म्हयने एकट्याकडे ट्रिटमेंट घेतल्या उपरांत डायरेक्टली दुसरे कडेन धाडप हें योग्य न्ही। म्हाका खबर आसा थोडोसो स्टाफ शॉर्टेज, बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम आसा, पण राज्यांत अजुनूय कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना। हो सगळो विशय लक्षांत घेवन परत एकदां आमच्या सगळ्या डॉक्टरां कडेन हांव विनंती करता की तांच्यांनी प्रायवेट हॉस्पिटल्स आनी आपल्यो ओपीडी ह्यो स्टार्ट करच्यो। बट एखादो तांकां डावटफूल पेशंट येयलो, डावटफूल कोण तरी दिसलो जेची ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा, किंवा तांकां कोविड-19चे सायन्स सिम्टम्स जर जाणवले जाल्यार तेंच्यांनी त्या पद्दतीचो पेशंट हो डायरेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडपाक कांयच हरकत ना। तांच्यांनी डायरेक्टली ताका गोवा मेडिकल कॉलेजची जी फ्लू ओपीडी आसा थंयसर धाडपाक काय हरकत ना, तेंच्यांनी धाडचो अशी म्हजी तांकां रिक्वेस्ट आसा। आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तेंच्यांनी तेंच्यो ओपीडीज ज्यो आसा ह्यो सुरू करच्यो अशें म्हाका दिसता। बऱ्याच जाणांची खंत आशिल्ली की आमी चिकन आनी मटन बंद केलें म्हणून। आमी बंद करता हे लोकांच्या हेल्थाच्या नुसार। आमकां जाय लोक कितेंय मागीर उलयत आसतात आनी कितेंय आरोप करीत आसतात। शेवटी मुख्यमंत्री म्हटल्या उपरांत, सरकार म्हटल्या उपरांत लोकांच्या आरोग्याची काळजी आमकां आसा आनी जे सगळें व्हेरीफाय करून त्या खातीर आज आमी परत एकदां चिकन जें आसा हें कर्नाटक आनी केरळ ह्या 2 राज्यांतलें सोडून आमी सगळी कडल्यान चिकन, मटन, फ्रोजन चिकन आनी लायव्ह चिकन हे सगळें अलाव करता विथ सर्टिफिकेशन। तांच्यांनी सर्टिफायड जी आसा ती लेटर थंयसरल्या हेजे कडल्यान हाडचें येताना एंट्री पॉयंटाचेर ती सर्टिफिकेट्स पळयली वयतली आनी जर कोणा कडेन ती नासत जाल्यार थंयच्यान ते परत वयतले। ताच्या खातीर प्रत्येकान येता तेणी ती सर्टिफिकेट हाडप हें गरजेचें आसा, तें हाडचें अशें म्हाका दिसता। आमकां खात्री आसा आयजूय आमी जेन्ना रिव्यू हांव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान पळयतालो 7-8 राज्यांनी आतां पर्यंत आपल्या पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्टांनी हो सर्वे जो आसा हो अशा पद्दतीचो सर्वे फॉलो केला। म्हणजे राजस्थानान केला, मध्य प्रदेशान केला, काही डिस्ट्रिक्टांनी केला आनी तांकां खूब बरे रिजल्ट जे आसा मेळ्ळ्या। तांचें म्हणणें आसा की खंयसर आमकां ग्रूप टेस्टिंग करचें पडटलें, खंयसर आमकां कम्युनिटी आयसोलेशन करचें पडटलें, खंयचे एरिया आमकां ब्लॉक करचें पडटलें। आमकां गोंयांत ती स्थिती जरी नासली जाल्यार इन फ्युचर सांगून आमकां अशा पद्दतीचो ह्या सर्वेची मदत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात फुडल्या 1 म्हयन्या 2 म्हयन्यांक आमकां जावपाक शकता। अदरवायज ह्याच सर्वेच्या आधाराचेर आमी गोवा हो कंप्लिटली सेफ झोनान आसा हें डिक्लेरूय करपाक शकतले। हो सर्वे पूर्ण जाल्या उपरांत हो सर्वे खंयसरूच कोणूच सर्वे करता तो कोणाच्याच घरान वयचो ना। दुसरी म्हणजे
तो भायर रावतलो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम कोणाक खंयसर सायन मारची पडची ना, कोणाच्या म्हणण्यार की पॅन चेंज करचें पडटलें गरज ना. तुमी फक्त जी इन्फॉर्मेशन दिता त्या एपाचेर टायप मारून घेतले. ज्या जाग्यार अपलोड करपाची ताका सिस्टम आसा, कारण ही सगळ्या सिस्टमींतल्यान ते ऑटोमॅटिकली त्यांची सगळी डिटेल ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसतली, सायन सिम्पटम्स आसतले. आमी हे लोकां खातीर करता. कोण म्हणटा आमी सांगचे ना. शेवटी आमकां लोकांक अशा पद्दतीचे सायन सिम्पटम्स आसात, आमकां कोणाक जर एखाद्याक दिसता आसत आमकां टेस्ट करपाक जाय जाल्यार ती करपा खातीर आमी हे करून घेता. सगळ्या लोकांचें सहकार्य हांव अपेक्षीत करता. सर्वेक वचपी आमचे सगळे लोक हे म्हणजे त्यांच्या पासून कोणीच डावट घेवचो न्ही की त्यांच्या पासून पसरूंक शकता, तितको डावट कोणीच घेवचो न्हू. कारण आमी अशा पद्दतीचो कोणूच जाका सगळ्यांक व्हेरीफाय करून आमचे टिचर्स स्टाफ गव्हर्मेंट स्टाफ हे सगळ्या जाणांक व्हेरीफाय करून अशा पद्दतीचो सर्वे जो आसा हो करपाचो ठरयला. हय, कमिटी नोटिफाय केल्या. आमी जेका इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी त्या कमिटींत हांव तेंची नांवां वाचतां की मिस्टर श्री नितीन कुंकळकर, ताज्या उपरांत शिवानंद साळगांवकर, श्रीनिवास डेंपो, यतीन काकोडकर, ब्लेस कोस्ताबेर, श्री सचिन राणे, श्री गांवस, आर्किटेक्ट निलेश साळकर, श्री बॉनी पेरेरा, डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम, श्री निलेश बोर्डे, यशवंत कामत चार्टर्ड अकाउंटंट, श्रीमती कामाक्षी पै नाबार्ड, श्री MV राव रविकुमार स्टेट बँक ऑफ इंडिया, श्री अजित पुरळेकर JM गोवा आणि श्री दौलत हवालदार सेक्रेटरी फायनान्स मेंबर सेक्रेटरी ह्या कमिटीचो उरतलो. ह्या पद्दतीची कमिटी ऑलरेडी नोटिफाय जाली. एक 15 दिसांनी तांकां पयलो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बद्दल जो सगळो दिवपाक जाय तो करून दी म्हटलां. सेकंड इज एन एक्सपेंडिचर प्रायोरिटायझींग कमिटी, म्हणजे स्टेटींतल्या फुडल्या वर्सभराक कितें हेका प्रायोरिटायज करचें, कसलें काम, खंयचो प्रोजेक्ट प्रायोरिटायज करचो, हाज्या खातीर श्री परिमल राय चीफ सेक्रेटरी, श्री पुनीत गोयल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर आनी श्री दौलत हवालदार अशी 3 जाणांची कमिटी जी आसा ही 3 जाणांची कमिटी फॉर द एक्सपेंडिचर प्रायोरिटायझींग आनी रिवायवल अशा 2 पद्दतीच्यो कमिटी ज्यो आसा ह्यो काडलेल्यो आसा. त्या फॅमिलीच्या हांवूय कॉन्टॅक्टान आसा, त्या फॅमिलीक हांव पर्सनल वळखता. ओके, हांवें ताका सांगलें कितें सुवेवस्था करूंक जाय जाल्यार हांव करता, बट तेच्या नंतर ती वेवस्था तशी कांय ना. हांवें टिकेट सुद्दां जाय जाल्यार काडून दिता म्हटलेली. हांव पर्सनली वळखता त्या फॅमिलीक, पण तेच्यानी तें नाका म्हणटा, आमकां येवपाकूच जाय म्हणटा परत. पण आतां ताका हांवूय हेल्पलेस आसा थंयच्यान हांगा हाडपा खातीर ना. हांवें ताका तें सांगलें तें करूं जाल्यार हांव करता, बट तें तेच्यानी नाका म्हटलेलें म्हाका. हांव थंयसरूय कोणाक कार्यकर्त्याक धाडून करता म्हटलेलें. ती आमची वेवस्था आसा. इवन जो टिकेटीची जाय जाल्यार हांवें करता म्हणलें ती वेवस्था आसा म्हणलेली, पण हांव तेंच्या संपर्कान आसा.